येवकार हांव जवाहर सुरविगायच्यो हेडलायन्स. भर चौथी कडेन सुके शिवोलेचे जिणे मळ, कायसुची बायलां धरून रावल्यात सुके नळ. मोठा मोडत सरकाराक दितात श्राप, आता वाऱ्याची बिलां फारीक करप, दादले विचारतात जाप. गणेश भक्तांचो गणपतीक उर्बे भरीत येवकार, चोय दिकांनी उमेदीचो उजवाड. कलेक येयला चवर, माटोळेवरी फळा फुल्ला गोंयचो कलाकार. येतलो येवचो ना म्हणत चवथीक घालून घेतले पावसान. फुडले कांय दीस ओले चिप्प जावं येता हवामान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. उदकाचें बील पे करतात पूण उदक ना. कामां सोडून नळार रावप, कांयसुचे दिया शिरोडकाराची कागाळ. लोकांक चुकून मागून तरी उदक येता, म्हाका उदकच येना, फुकट बिलां फारीक करता आमी, शापोराचो खुर्जवेकार तिडकोन सांगता. बिलां येत असतात पूण ती उदकाची न्हू, वाऱ्याची. मिटर बेश्टोच घुंवता आमचो. शिवोलेच्या रमेश भोसलेचो खोचक प्रस्न. भर चवथीचे दिसात शिवोली मतदारसंघात उदकाचे हाल चल्ल्यात. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो स्पेशल रिपोर्ट. येवकार सगळ्यांक, कांय दिसा पयलीं शिवोली मतदारसंघातल्या बादेम ह्या वाठारांतली आमी एक बातमी केल्ली की ह्या वाठारांत उदक सारकें येना. तशेंच ह्या शिवोली मतदारसंघातल्या कायसुवा देऊळवाडा ह्या वाठारांत सुद्दां उदक येना. ह्या लोकांची एकूच मागणी आसा की जी चवथ आसा कांय दिसांनी येतली, हे चवथीक तांकां उदक तांच्या घरांनी येवपाक जाय अशी तांची मागणी आसा. कितलीशींच वर्सां जालीं ह्या लोकांक उदक येना. ह्या खातीर हे लोक जे आसा हे खूब त्रस्त जाल्यात आनी तेंची एकूच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन हे उदक ह्या वाठारांत येवचें म्हणून. आमकां एक दीस सोडून एक दीस उदीक येता, ते सुद्दां आमकां सारकें येना. रातचें जाल्यार 12 जाल्यार सकाळी पासून उदीक येना. सकाळी सुद्दां कुळसुले घेवन आमकां रावचें पडटा. कित्याक उदीक येना? कोणाक विचारपाचें कितें? मॅडम जाल्यार करता 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 आतां पळयता म्हाका खंय वचपाचें आनी कितें करपाचें? आमकां अशेंच रातचें उदक सोडीत ना ते रातचें 1:30 2:00 तशें सोडटा. इतले रातची बायलांनी जागे रावन भायर वचपाचें आमी आमकां मातशी कितें वेवस्था करा उदकाची. उदीकूच येना आनी लोकांक येता ते उदीक चुकून मागून येता. पूण आमकां उदीक व्हड मारता उदीक खंय येत ना. फुकट बिलां फारीक करता आमी. आनी 2 वर्सां बिलां फारीक केलें फुकट. सध्या उदीक तुमी खंयचें उदीक वापरता? हांव वापरता बोरिंगाचें उदीक खाता. ते संदेश पंचान आमकां ट्यूबवेल मारलेली आसा, तेजें उदीक खाता. 2 वर्सां जाले आनी कितेंच करिना. एक थेंब येना. आतां फाल्यां चवथ, आज आतां सुद्दां पाणी ना. एक MLA येता सॉल्व करता आज पासून सॉल्व जायना. हॉटेलांक जें खंयचें उदीक तेंवूय कळना. हॉटेल तर जायत आसा, बिलां तर येता. हांवें बील म्हाज्या बोल्सांत 800 रुपया येयलां. दाखय तुका. उदक येनासतना बील चालू. वाऱ्याचें बील येता न्हू, मिटर धांवता न्हू. कितें 820 पळय आसा काय ना. कोणाक दिसत थळावी बायलां कोणा कडेन कागाळीच करिनात काय कितें? लोकप्रतिनिधी वाठारांतले फुडारी दखल घेनात काय कितें? तशें ना. कागाळी जातात आनी मिटिंगूय घेतात, पूण उपरांत सगळें आसा तशें. यो रे म्हाज्या मागल्या. आयकात अंतर आनी सुप्रियाक. उदक ना म्हणून त्रास आमकां सोंसचे पडटा. उदीक सामकें बारीक येता आनी ते बी एकूच वर येता सकाळचें आनी परत दनपारचें 1 वर येता. आनी रातचें केन्ना सोडटा आमी काय भरूंक शकना न्हू रातचें. तेका लागून प्रॉब्लेम जाता उदकाचे खूब. चवथीचो दीस म्हटल्यार सगळ्यांक व्हडलो. उदक ना जाल्यार कितेंच जायना. आनी पळय सोयरी म्हण कितें म्हण येता म्हण पळय उदका शिवाय कांय ना. ते लोकांचे लज तरी आसा न्हू कितें तरी. पूण कितें उदक म्हणटा तो प्रॉब्लम, उदकाचो म्हणटा प्रॉब्लम. कोणाक म्हणून सांगपा? सगळ्यांक सांगून पयलीं आतां बेजार येयलो सारको उदकाक. आनी कितें सांगपाचें म्हटल्यार सुसाना हे उदका फुडें. आनी कामूय जायना. आमी लोकांचे हाडून आमी सण साजरो केलो गणपती. येद्दा व्हडलो पळय सगळ्यांक गोंयान सगळ्यान व्हडलो तो. दुसऱ्याचे लोकांचे उदीक हाडून आमी पळय जेवण बिवण केलें. आनी ह्या वर्सा पळय उदकूच येयना. आनी आतां आयकात पार्वती नागवेकाराक. ती रावता हणजूणच्या 3 नंबर पंचायत वॉर्डात. पूण तिणें वेगळेच गजालीचेर बोट दवरलां. उदकाची पळवा पळवी कशी जाता तें ती विस्कटावन सांगता. आयकात. सो आमकां उदीक सोडलां तर येतो मोठो येयलो आसा 4 पैऱ्यान आमी उदीक घेवपाचें तें. आनी कितले टाकयो भरून दवरपाचें
उदीक जर आमची मेन गरज आणि आमचे जे आयज फंक्शन आसा जे आमचे चवथ आसता, चवथ म्हणजे आमची लोकांचो सगळ्यात व्हडलो सण. आख्खे घर साफ करता आमी, शेण चिताडो घालता, कपडे धुता, सयऱ्या येता, खूब व्हडलें फंक्शन आसता आमच्या लोकांगेर. आनी थंय जर तुमचें उदीक अशें ना, 4-4 पैऱ्यांनी येता. कितलीं बायलां म्हाका फोन करता, कितल्या फावटी हांव प्रेसी कडेन वचूं, कितल्या फावटी हांव रिपोर्टरांक आफो, कितल्या फावटी हांव PWDन फोन मारूं, कितलें कितें कितें सांगो. येदो मोठो नळ येयला म्हणजे हेचो अर्थ असो आसा, आयज बंदरार नळ येयल्लो आसा येदो मोठो. उदीक आमी भरून बंद केला नळ म्हणजे आमच्या पायपांक कांयच जावना. म्हणजे उदीक ते सोडिना, ते उदीक ते खंय डायवर्ट करता, कितें करता. म्हणजे आमच्या वाट्याचें तुमी विकता उदीक, आमच्या वाट्याचें तुमी तुमकां वापरता उदीक. हय, आमचो वांटो तुमी खाता. आतांच जर तुमी अशें करता आनी फाल्यां सकाळी सगळी कडेन तुमचेच राज्य जर जालें, ह्या सरकारान चिंतलें की चल बाबा आमी हुकुमशाही करूया राजा बरें, तर आमकां मरपाचें हांगा. कांयसूच्या कांय वाठारांनी उदक येना हें थळाव्या आमदाराक खंय खबर नासलें. तिणें तरतूद केल्या खंय, ऐकात डिलायला लोबोक. See, some parts over here in Kaisua is not having proper water supply, as just now told to me. So I have already called Tanai tomorrow to my office and I will look into it. मॅडम, तो कॉलूच घेयना म्हणटा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा, कितें म्हणपाक सोदता? That I will just ask him. He, at least I'm sure ward memberचे तरी घेऊन जाय. It cannot be. आता म्हणतो आम आदमीचे घेयना, वॉर्ड मेंबराचे पूण घेवंकूच जाय. सो आय कॉल्ड हिम टुमॉरो इन माय ऑफिस अँड फ्रॉम देर आय एम गोइंग टू कम हियर. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे, संगीता ओली. पर्यटनाचो हंगाम लागीं पावला. गोंयचे परंपरेप्रमाण आतां पार्ट्यो सुरू जातल्यो. तेंची तयारी चल्ल्या. वर्सावळी प्रमाण पुलिसांनी सांगलां आउटडोर पार्ट्यांनी चड आड्डी मारपाक दिवचे नात. पूण इनडोरचें कितें तें मात अजून स्पश्ट जालें ना. सकता हूँ कि आज आप एक समाचार पत्र में खबर छपी, उसका हमने वेरीफाई कराया था कि वो पार्टीज़ जो हैं वो इंडोर पार्टीज़ हैं. जो एम्बियंट एयर क्वालिटी है वो जो सफ़र करती है नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स के मुताबिक कि एम्बियंट एयर क्वालिटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए जब हम आउटडोर पार्टी की बात करते हैं. बट हमारे प्रिलिमिनरी जांच के मुताबिक अभी रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करेंगे ऑफिसर्स, बट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये लगा था कि वो इंडोर पार्टीज़ हैं. और इंडोर पार्टीज़ में जो भी पार्टी अंदर करता है उसे इस तरह का इंतज़ाम किया होता है कि वो जो साउंड है वो किसी तरह से एम्बियंट एयर क्वालिटी को अफेक्ट ना करे. अगर कोई इस तरह से आउटसाइड पार्टी करेगा उसके खिलाफ जो भी कानून के मुताबिक हम कार्रवाई करते हैं और करेंगे. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, सुभाशीश गोवेकर आनी डिलन रॉड्रिगीस. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवप्रान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत गणेश भक्तांनी गणपतीक व्हडा उमेदीन येवकार दिलो. चवथीची उमेद वेगळीच. चोय दिकांनी ती उमेदीचो उजवाड हाडटा. चवथी कडेन कलेकय चंवर येता. गणपतीचे माटोळेवरी कलाकारांची प्रतिभाय फळटा. पळोवया प्रतिभा आनी प्रतिमा. म्हाका हांगा खूब बरें दिसता जिवाक. म्हाजे हांगा 4 फॅमिली आमी हांगा आसा. एक आमी इतले एका कडेन बरे भशेन वागता श्री गणेशाच्या नांवान. म्हाका सगळें हांव विसरतां आनी तेज्या चरणी हांव नतमस्तक जाता. कारण म्हाका बी खूब बरें दिसता. व्हडान व्हड म्हाजे भाव भयणां भुरगीं आमची सगळीं आमचीच आनी हेच पद्दतीन आमी वागता. ही म्हाका खूब काळजांच्यान म्हाका भरोन येता म्हाजें काळीज. आमचे हे सार्वजनिक गणपतीचे 52व्या वर्साचो जेन्ना ह्या वर्साचो अध्यक्ष
हांव साराया विठू बोरकर तेन्ना आमी हांगा सर्व तरेचे प्रोग्राम तयार करता नाट्य प्रोग्राम चालू आसता आमचे हांगा. फाटल्या 52 वर्सां अखंडपणे सार्वजनीक श्री गणेशोत्सव मंडळ फोंड्यान म्हणजे सुरवातीक पुलीस स्टेशना लागीं अशें जाका म्हणटा तो आमी आतां क्रांती मैदानाचेर शिफ्ट केला. अशा जाग्यार आमी आज हो गणेशोत्सव साजरो करतात. सगळ्या गोमंतकीय जनतेक गणेश चतुर्थीच्यो मनपूर्वक शुभेच्छा. म्हापसा सार्वजनीक गणेशोत्सव विश्वस्त मंडळाच्या या 63व्या गणेशोत्सवाक आजपासून मोठ्या उत्साहान सुरुवात झालेली असा. जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर बंधना सरळ सोंड वक्र तुंड दीनयना या माता. ओम गजाननाय महापुत्रं समर्पयामि. ओम लंबोदराय महापुत्रं समर्पयामि. ओम सूर्यमहापुत्रं समर्पयामि. ओम गजकर्णाय महातुलसीपत्रं समर्पयामि. ओम विकटाय महागर्भीरपत्रं समर्पयामि. ओम वक्रतुंडाय महाशमीपत्रं समर्पयामि. ओम गुहाग्रजाय महा अपामार्गपत्रं समर्पयामि. ओम एकदन्ताय बृहतिपत्रं समर्पयामि. ओम कपिलाय महा अर्कपत्रं समर्पयामि. ओम गजदन्ताय. नमस्कार. आयज गणेश चतुर्थी आणि आमच्या पूर्ण परिवार कडल्यान गोंयची जनतेक आणि आमच्या सगळे भाव भयण सगळ्यांक तुमकां गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा. दर वर्सा आमी गणरायाचे वाट पळयता की गणपती आमच्या घरान प्रवेश करतले. आमचे सगळे जे अडथळे असतात जिवनान आनी सगळे ऑब्स्टिकल्स जे आसा ते वयचे आनी हेच प्रार्थना आमी करता. कारण विघ्नहर्ता म्हणून आमी सदां गणरायाक म्हणटा की आमचे सगळे ऑब्स्टिकल्स तेजो एब्सोल्युटली तेजे वेगळे तरेन तेंचे हे सगळे काढून उडोवपाचो त्यांचो प्रयत्न असता. नमस्कार सगळे समस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. ही आमची चवथ आमचे गोंयकारांक हो सगळ्यान व्हडलो क्षण आनी ह्या चवथीच्या निमित्तान आमचो परिवार सगळ्या गोंयकारांक मागता की गणपती बाप्पा कडेन की प्रत्येकाच्या घरान आयुष आरोग्य समृद्धी भरभराट गणपती बाप्पान हाडूनी. चवथ ही आमच्या गोंयांत मोठ्या दबाज्यान आमचो हिंदू समाज मनयता. प्रत्येकाच्या घरान गणेश पूजा आसता आनी आजकाल उर्वरीत भारतान सार्वजनीक गणेशची पूजा जाता. तशी सार्वजनीक गणेश उत्सव सुद्धा आता गोंयांत जावंक लागल्यात ही मुक्तीनंतर आणि खूप मोठ्या उत्साहान हो एक वार्षिक उत्सव लोक आमचे सर्व समाज एक महिना लागलो. आणि कोणी हेल्प केले? हांवें आनी म्हज्या चेड्यान केलें. आमी ह्या ड्रोना पासून स्वस्तीक केला आणि हांगा चौकोन केला, स्पेअर दाखयला आणि त्या वाटेन एक फूल केला. फुल केले.
हे आता डेकोरेशन तुम्ही केलात न्हू कितले दीस लागले तुमकां हे डेकोरेशन सुमार देड 2 महिने झाले डेकोरेशन करता. आणि कशें हे कितें म्हणून वापरल्या तेका हेका आमी पुट्टो पेपर हेच वापरून सगळे पिक्चर ऑलरेडी पुट्ट्यास आणि पेपराचो. आणि कितले जाण अशे तुम्ही मेळून अशे हे आमची सगळी घरातली मेळून आमी केल्लेले आहा. सगळ्यात बरो म्हाका साथ दिवपी. पेंटिंग बी कोणी केले हे पेंटिंग मीच करते सगळं एकटाच करते पेंटिंग. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. येतलो येवचो ना म्हणत चवथी कडेन पावसान घालून घेतले. फुडले कांय दीस ओले जावं येतात. हवामान विभागाची आनी कितें वेगळी अशी शिटकावणी ना. मंगळारा राज्यातल्या जायत्या वाठारांनी पावस झडलो. लोकांनी पावसाच्या शिवरातच गणेशाक येवकार दिलो. IMD सप्तका खातीर कसलोच अलर्ट जारी केल्लो ना. तरी राज्यातल्या कांय वाठारांनी चड कमी पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 32 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. नुस्तेमारी करपी बोट धन्यांक दर्यादेगेर वचचे न्हय असो सल्लो दिला. सप्तका खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. सप्तकांत हलको ते मध्यम पावसाची शक्यताय. आकाश सादारणपणान कुपांनी भरिल्ले दिश्टी पडटले. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान बुधवारा 32 ते 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमार आनी बोट धन्यांक दर्यादेगेर वचचे न्हय असो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. सगळ्यांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.